ए बाबा हॅलो गायज, तर खूप दिसांनी आयज असो सॅटर्डे आणि आयज ते अजून येवना ते येतले मागीर जेवण जातलें. तर आयज आमी करतली ग्रीन चिकन इल्लेशें दोगांय खातीर, आमच्या खातीर ते आनी हांव मम्मी खावपाना. सो आनी ते तुमकां रेसिपी हांव दाखयतलें. तेज्या पयलीं आमगे हाडला आयज दोडयारे मोठेशे मातशे, सो तेंची कडी करतली. सो ते पयलीं उजरयता आनी तुमकांय बी दाखयता आनी मागीर तुमकां मेळटा. तर आय थिंक हो ब्लॉग अर्दे आमचे शूट केल्ले आसा ते आनी हितून मदीं मिक्स करून मीन्स हे क्लिप मागीर ताका जॉईंट करतली. सो पळयात. तर हे ते नुस्तें हे कितें दोडयारेत मागीर काल कितें दर्यारे सॉरी पळय मस्त दिसता न्हू. हेंची सगळे कडी करतली काय अर्दे फ्राय बी. सो मम्मी म्हणटा हे सगळे कडेन घालुया, खबर ना कशें कितें जातलें तें. हांव दाखयता तुमकां उजरोवन. मे बी म्हाजे कडेन जावपा ना बिकॉज हेका खूब हें आसा. मम्मीकूच उजरोवन लायलें बरें. हां, तर जो म्हणल्यार ते मम्मील्यान नुस्तें उजरोवन जाता न्ही तो म्हणल्यार हांव ग्रीन चिली चिकन करता आनी ती रेसिपी तुमकां दाखयता. सो होदूय हांवें हें मॅरिनेट करून दवरलेलें, कशें तें सांगता. तर ग्रीन चिकन करपा खातीर हांवें हें इल्लेशें चिकन घेतलां आनी तेतून कोरिएंडर, मागीर ग्रीन चिलीज, मागीर लसूण, मागीर गार्लीक हेंची सगळ्यांची मस्त अशी पेस्ट केल्ली आनी ती लायली. आमी हळदी आनी कितें घातलें दंय. सो इतकेंशें घालून हेका हांवें एक वर तरी हें बरेंशें मॅरिनेट जालें. आतां तेका आमी डायरेक्ट करपाचें ग्रीन चिकन चिली रेसिपी सामकी इजी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनियन हांव सॉटे करता आनी मागीर हें घालपाचें तितून घातलें हांवें तेल खूब आनी एक बारीक असो कांदो. हाय वचन जालें कांदो बरो कापला हांवें उबो. म्हाका असो उबोच आवडटा. बिरयानी बी करता आसतना लागता तसो. आतां आनी तेल घालपाना, हांव चिकन घालतलें. इल्लेशें मीठ बिकॉज हांवें ऑलरेडी घातला आनी तितूनच मातसो बरो वास येवपा खातीर लसूण घातलें हांवें धरून घातलें. कांदो जालो समजा. सो कांदो आनी लसूण म्हाजी मस्त अशी जाले. आतां हितून घालुया हें ग्रीन चिकन. यम्मी यम्मी लागतलें शुअर शॉट अशें दिसता म्हाका. स्ट्रॉंग फिलींग येता. आतां मस्त अशें जावन आमकां न्हू चिकन खूब आवडटा. कोकणाचें मम्मी नाका म्हणपाक तूं हें सोय घालून केली जाल्यार तूं खावपा नाशिल्ली न्हू गे. तूं म्हाका जो पर्यंत तें चिकन शिजता हांव हांगा उजरोवपाक बसलें नुस्तें बसून नुस्तें उजरता बिकॉज हांव दिसनासलें म्हणून. हे मम्मी हांवें हेजें ऑलरेडी हेंकां धांवणे माजरां उजरो नाका उजरयत तूं उजरयता म्हणल्यार खूब टायम आहा. तूं तशें करून दवरी. तूं कापू नाका. हांव कापता. येया बरें दिसता न्ही पळोवपाक. तुमकां तें तुमकां माजरां आमची न्हू उजरोवपाक दिना नुस्तें. हांकां चड अशीं फळां आसता म्हणजे
तर हांव बसलेलें नुस्तें उजरपा बट तें जायना हात सामके तुटपा लागले ताका खूब फोवळां आसा आनी कट बी करपा जायना आतां हांव ग्रीन चिली चिकन रेसिपी दाखयता आय थिंक बॉयल जावना हांवें धापून दवरला ताका आनी मम्मी पळय तें आसा पीठ हांवें धापून दवरलेलें जावना अजून कांयच पळय बॉयल जाता मस्त अश्यो आनी हांवें हांगासर कोथमीर मागीर वयल्यान घालपाक चिरून दवरल्या तरी मातशें स्पायसी जालें बिकॉज जें हांवें कोरिएंडर पेस्ट घातलेली पळय तेतून मातशी चड मिरच्यो आसल्यो म्हणून म्हाका आमकां स्पायसी नाका अवॉयड कर सांगला आमकां डॉक्टरान आय थिंक हें जालें बिकॉज हांवें पयलीं बॉयल जाल्यार तातूंत हांव घालतां जिरा पावडर चड घालना ऑलरेडी स्पायसी आसा yummy tempting आय थिंक गॅस बारीक करूया सामकें सुकेंच जाय म्हाका तें बिकॉज कडी आसा सो नुस्तें फ्रायाच्या जाग्यार हें ऑप्शन टेस्टी लागता हेजे वयल्यान हांव घालता कोरिएंडर खूब बिकॉज ग्रीन चिकन सो कोरिएंडर मस्ट सो यमी फक्त टेस्ट करपाक तुमच्या वांगडा एक पीस खावया म्हणून मस्त जाला आनी भायर कितले कडक आनी वत आसा जाणा शी आनी माकूड येयला पळय माकूड पळय बामाडे बी सगळे खाले दिसता तुमकां कितके वत येयला आमाडेच दिसता दिसना खाले ते आशिल्ले ते पिटी चालू दवरलेलो गरमी जाली सामकी पिटो यो कुदीच्या पिटीक आमी आमच्या भायर धाडना न गुड बॉय तो आमचो गुड बॉय कुदत माम जाय आमकां अजून टायम जावना एकूच जाला गशी उजरिता नुस्तें आनी हांवें कितें जालो तोड म्हाजें हांवें कडी उजरो एका घातलें शिजपाक तांकां भरपूर फळां आसता फिश आसा उजरोवन जालें आनी आतां घालया हितून मीठ चड घालया न्हू मातशें 2 आमकां फ्राय करूया फाल्यां चड पडलें नाका आसूं आतां कित्याक नाका एक नाका गो आतां नाका आगे पुरो मम्मी नाका शेपटे दवरू नाका पयलें आनी हांवें सगळें ग्रीन चिली चिकन बरें जालां पूण कितें जालां ठीक लागता खावपाक पळोवन यो गो कितें तरी पळोवपाक जालें तेशी दाखवून म्हाका मला असं टेस्ट करून हांवें 500 खाल्या तुम्हाला मेळटलो डिनर लंच धाडटा सगळें घाल नाका नाल्यार दवरया अर्दे काले बरें लागतली कडी न्ही असं सगळें घाल काले उरल्या खावपाक घातली कडी तुवें मीठ घातलें कडये ना घाल
मम्मीने डिसिजन जावन असेल सगळे घालपाचे काय कितें ते हय आमी नकळो तुका भाजलेलो नाका न्ही ना तुमकां दोरी आनी एक जालो भाजलेलो नाका मागीर कडेन म्हण कांय मेळना ते हय सगळी दोन खाले सगळे घाल कडी बरी खावया कडीचे सगळे घाल हो दवरता हेजे दोरी आं कासो बरें शिजोवनी न्हू हय हय बरी शिजोवनी खूब टायम आनी म्हाका भूक लागले सो येस आमगे थाली रेडी आसा मस्त अशें नुस्तें आनी चिकन खाता आमी आनी एन्जॉय करता तुमी तुमच्या घराच्यो आमी आमच्या घराच्यो सो वन बायट विथ यू गायज यम्मी यम्मी नुस्तें मागीर इल्लेशें चिकन आनी बायट हॅलो गायज तर न्हू आमी न्हिदलेली एन काकी आमकां आफोवपाक गेली की आमचे थंय आसा गवरडे सो म्हणलें तुमकांय बी दाखोवया तेंच्या वयर रावन तें बरें दिसता सो तुमी पळयात आनी आमी न्हिदलेली तेंच्या धांवून येयल्या तरी दिसता हें पळय तो एक सगळे खूब आहा 1 2 थंय आसा हे पळय सो आमचे ते गवरडे इतके येता की तुका खंयच वचपाक गरज ना पळोवपाक सरळ हांगासर येवपा ह्यो एकूच दिसता सारको हे पळय गोरवां कशीं आसा पळय सगळे जाण 1 2 हांगा 2-3 आहा ह्योच तुमकां दिसता क्लियर आता सगळे मुखार हांगासर पिलांक सुद्दां घेवन आहा आनी आमचे आवाज आयकता ते आनी ती पळय सगळीं सकयल रावन पळयता इसको देखो इसको पळय वयता वयतले पळय पळय वयता पळय ते वयता हे पळय राजा सो आसाळे बी पळय पळय म्हाका आनी म्हाज्या हिसपान तेंच्यांनी येवपा जाय पूण हार्म करपा जायना तुमच्या खातीर तसो चिना बाबा बोलला आनी हांगासर तांकां बरें भोंवपा मेळटा न्हू पील कोण गेले गो सगळे जाण पडशी बी आमा भया किती सामके गाईचे पोरगे यो येयलो दुसत चलो ना गोवेरे 1 2 3 4 5 6 7 आणि पाडकू पळय सगळे जाण टोबी घातले जाले पाडकू म्हणून गोरवांचे टोबी गेला हेजे म्हशीचे
खुर्ची पोवपाक गेल्यार तेशें वायल्ड अशें दिसना नॉर्मल तांबडे. हॅलो गाईज, हॅलो गुड इवनिंग. तर आमी त्या गांवारेड्या पयले तेंगे ते गजाली गेले आनी आमी येयले. तुमकां आमचो फेस पळोवन टायर्ड दिसता आसतले बिकॉज आमी टायर्ड म्हळ्यार आयज खुबूच गरम जाता आनी फुडें आमी शावर बी घेवपा आसा बिकॉज खूब आयज गरमी कशी खबर ना. आनी हो छोटू ताका आमी हाडलो मातसो टायमपासा मजा येता तेजे बरोबर खेळपाक आमकां टायमपास बरो जाता. तर आयज म्हाका दिसता पावस बी पडपाचो आहा अशें कितें तरी बिकॉज घडघड बी मारता आनी गरमी खूबच जाता आयज. खावो तुका खावो बुबू तो बुबू ना पादी बेगीन पादी म्हाका बरो आमचो क्युटी. तर आमी हेजे बरोबर मातशी एन्जॉय करता मातशें घरानूय निवळ मे बी आमी फाल्यांच करतली बिकॉज फाल्यां आमगे सेल्फ हेल्प ग्रुपाची मिटींग आसा त्या खातीर. चल भितर या टाटा स्टे ट्यून.